आता पळोवया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. रायच्या रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी वेवस्थापन समितीन गोवा कॅन आनी राय पंचायतीक घेवन रस्तो सुरक्षेचेर हालींच जागृताय कार्यावळ केली. स्कुलांतल्या भुरग्यांच्या सुरक्षेचो मुद्दो घेवन ही मोहीम जाली. म्हाका दिसता ही पयलीच एक सुरवात आनी अशें जे पंचायतान कमिटीन जे लिडरशीप घेवन दाखयलां म्हाका दिसता सालसेट ब्लॉकान बाकीचे पंचायतान ही फुडाकार घेवपाक जाय आनी ऑल गोवा लेवलाचेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक बरी देख दाखयल्या. 10वें शेकोटी संमेलन 10 आनी 11 जानेवारीक धारगळे शांतादुर्गा देवळाच्या वाठारांत जातले. 10 जानेवारी शनिवार आहे आणि संध्याकाळी 4:45 वाजता साहित्य दिंडीने या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे. उद्घाटक आहेत उपक्रमाचे गोवा विधानसभेचे सभापती आणि त्या भागाचे आमदार श्री राजेंद्र आर्लेकर. लोकविश्वास प्रतिष्ठानान मूकबधिरां खातीर सायन लँग्वेजीचो खासा कोर्स गोंयांत सुरू केला. कोर्स 6 म्हयने चलतलो. ए लेवल सायन लँग्वेज कोर्स म्हणटात हो 6 म्हयन्यांचो कोर्स. पार्ट टायम कोर्स हो जवळजवळ 3 तास म्हणटा तो सांजचो आसतलो. जर कोणाक जर इंट्रस्ट आसत केवळ आपल्या भुरगोच असो आतां आपूण खंय तरी शिकयताच अशें म्हणून सुद्दां न घेता एक सायन लँग्वेज जर एक एडिशनल कोर्स एडिशनल ज्ञान म्हणून जर कोणी जर घेत जाल्यार ताका तो उपलब्ध जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंदू संतोष ट्रॉफी जिखपाचो पुराय यत्न करतले म्हणून GFAचो अध्यक्ष एल्विस गोमसान टिमीक नेट दिला. चर्चिल ब्रदर्साचो मिडफिल्डर मिकी फर्नांडिसाच्या फुडारपणा खाला गोंयची टीम गुजरातांत विभागीय सर्त खेळटली. ह्या विभागांत महाराष्ट्र पंगडाचें आव्हान मातशें खर आसतलें म्हणून कोच आलेक्स आल्वारेस उलयता. प्रत्येक गटांतल्यो वेल्यो 2 टिमी फायनल रावंडांत पावतल्यो. 2009 गोंय संतोष ट्रॉफी जिखिल्लें उपरांत अजून जिखूंक पाविल्लें ना. Santosh Trophy holds a special place for Goa. Now the Goa of the old. The last time we won the trophy was 2008-9, and we have quite a good strong squad now here under the captaincy of former international Mr. Mickey Fernandez, and the squad has been chosen with the help of our coaches Alex Alvarez and Anthony D'Souza, and the overall in charge is our executive member Mr. Arnold DeCosta. Our boys have all geared up to bring Santosh Trophy to Goa, and I have full confidence in the both coaches and all our players. They will give their level best and try this time the Santosh Trophy in Goa. Doing our best. The effort of the boys and supporting members, we will try our best to at least reach there, maybe in the final also. Which team will be our strong contender? Maharashtra. Yeah, Maharashtra will be tough because they are having some Kekre Academy, then other things, even the ONGC boys, Air India. So they will be tough contender for us. इतल्याने खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.